तुमी इंडिपेंडन्स आसात. फाल्यां सकाळीं निवडून येयल्या उपरांत खंय वयतले? BJP कडेन की काँग्रेस कडेन? विकासाच्या वाटेन वयतले. विकास ज्या जाग्यार जातलो त्या वाटेन वयतले. कारण आतां लास्ट टायम आमचो जे आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार इल्लो काँग्रेसीन निवडला 2012. तर तो आमदार उठलो आनी स्वार्थाक लागून गेला बीजेपीन गेला. म्हटल्यार बीजेपीन लोकांक सांगतना काय सांगलां, शपथी घेवन सांगलें तेणी गणपतीचे घेतल्या, भुरग्यांचे घेतल्या, विकास कामां करून वयतले म्हटल्यार. पूण विकास कसलो केला तेणी? जॉबाक वयतले. जॉब कसले केले तेणी? स्वताचे फॅमिलीचे केले जॉब, लोकांचे करूंक ना. लोकांनी आशा धरलेली. लोकांची आशा म्हणजे आतां एक जी गोश्टी बोलावंक जायना ती बोलचे पडटा. आमचो समाजाच्या राजकारण केलां. त्या समाजाच्या राजकारणात केला राजकारण बरं आसा, पण त्या समाजा खातीर तेणी स्वता तरी काय केलां लोकांक दिसना. म्हाकाय दिसता पडटा की एक मराठा समाज जो कॅन्डिडेट येयल्या उपरांत भंडारी समाजाची कामां जायनात, भंडारी समाजाचें काम आमदार येयल्या उपरांत मराठा समाजाची कामां जायनात. अशा गोश्टी ना. जो काम करपी आहा तो सगळ्यांची कामां करतलो. आमच्या हितून तरी समाजाचे आमच्या राजकारणात तरी करूं ना. याचं कारण सांगपाक म्हणजे आमचे मोर्चे सगळ्या समाजाचे लोक आसात, पण सगळ्या समाजाक लागून आमी काम केल्लो आसा. तर हे आमदार आश्वासनां काय दितात, सांगतात काय, करतात काय, फलतो हे आसता. आपली जी काय म्हणतात ते आश्वासनां, जाहीरनामो किंवा वचननामो दिल्लो आहा आणि तुम्ही तसो काय वचननामो दिवंक ना. कित्याक ह्या पयलीं तुमी आमदार जावंक ना आनी तुमी म्हणटात की आपूण आश्वासनां दिवच्या पेक्षा कृती करतलो. एखादें वचन दिवच्या पेक्षा म्हणजे लोकांनी तुमकां पयलीं आमदार म्हणून एक संदी दिवची आणि संदी दिल्या उपरांत तुमी लोकांच्या मागणीनुसार विकास करतले काय आनी तुमच्या मनान कितें आसतलो विकासा संदर्भात संकल्पना? तर आता सांगपाचें म्हणजे ज्या आमच्या मतदारांक जाय ताच काम घरां करूंक जाय. ज्या लोकांक नाका ती व्हरान गोश्टी दीत जाल्यार फायदो ना. ते केल्ल्या ज्या कामाचो अर्थय ना. तर आमकां भोंवतू आमी आतां प्रचाराक आमी भोंवतू त्या टायमार आमकां थोडे लोकय सांगतात की आमच्या गांवांत काय करूंक जाय, आमच्या गांवांत कसल्या अडचणी आसात. ते सांगल्या प्रमाणे आमी ती कामां करूंक जाय. वचननामे आनी जाहीरनामे छापले म्हणून जायना. छापले म्हणून सगळ्या कडेन शक्य ना ते. कारण तेंच्या कडेन काम करपाची पद्दतच ना. तेका लागून ती कामां जावची ना. आतां आमचे सगळ्या पक्षाचे आतां जे रावल्ले आसात कॅन्डिडेट तेंच्यांनी आश्वासनां खूब दिल्ली आसात. ते राजकारणांत आसलेलेच मनीस आसात, पूण तेंच्यांनी कामां करूंक ना तशी. आयज आमी आतां पंचायत, सरपंच, ZP हे आमी स्टेप कित्याक चडले? हेचं कारण आमी कामां करून दिल्लीं आसा. काय आमी सांगलेलें काम केल्ल्या शिवाय रावंक ना. ज्या लोकांक आमी सांगलां की हे आमी काम करतलो ताका करूनच दाखयल्लो आसा. आनी हेंच्यांनी जी आश्वासनां थोड्यांनी दिल्लीं आसा, जाहीरनामे थोड्यांचे मेळटा ते आमकां. कोण पुलां बांदता म्हणटात, कोण हॉस्पिटलां बांदता म्हणटात, कोणाचे MLD प्लांट बांदता म्हणटात. अरे इतकीं वर्सां तुमी आमदार म्हणून रावल्यात, खंय गेले ते प्लांट? कित्याक जावना? आनी कितकीं वर्सां आनी तुमी रावतले, कितक्या वर्सांनी करतले ते? ही कामां करपाक व्हडलो टायम लागना. तर तुमच्या मनातच ना तुमच्या विचार ते करपाचे, लोकांची सोय करपाची. लोकांची सोय केल्यार तुमच्या कडेन कोण येवचें ना. म्हणून तांकां तडफडून दवरपाचें आसा. म्हणून हे गोश्टी अशें घडत आसा. कितकीं वर्सां घालयत जाल्यार तुमी पाणी ह्या केव्हाच आतांच मनशाक पाणी लागता. पाणयाची सोय इतकीं वर्सां कित्याक करूंक ना? आतां रावल्या हितून कोण जावना राजकारणी, सगळे राजकारणांतल्याच आसा. पण आमी त्या लेवलीचेर वचूंक ना. सरपंच जाले म्हणून आतां ZPच्या हितून आमची कामां सुरू जाल्या, पूण ZPच्या हितून आमकां फंड चड येना. आमकां 30-30 लाख येता वर्सा. 30-30 लाखान काय करतलो आनी आमकां कसले सोर्सीसय ना. ZP सोर्सीस खूब करूं येता, पूण सरकार करूंक दिना. कारण काय तेंची पाखां गळटली. तांकां कामां करूंक मेळचीं ना, तेंच्या अंडर लोक रावचे ना. ZP कडेन आयज जर म्हणजे आमचे ZP खुबशे येयल्या निवडून बरे आसात, पण तांकां काम करूंक दिना सरकार. सरकारान हे आमचे सगळे स्किमी हाडयल्ले आसा. सरकार आमकां योजना दिवंक जाय ते दिवंक ना. एक डिपार्टमेंट दी जाल्यार आमी खूब कामां करून दाखयतलो. नवीन चेहरे आसात ते, पण आमकां करूंक दिना. फक्त आमी तेंचे कटपुतली कशें तेंच्या फाटल्यान नाचचें पडटा.